विधानसभा वेंचणुकेत गोंयकारांनी जो चमत्कार घडयलो ते खातीरूच आपल्याक देशांतलो सगळ्यात बरो राजकारणी व CNN IBNाचो पुरस्कार फावो जालो अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान शेनवारा काणकोणा उलोवन दाखयलें। आमोणे पैगिणी लोकोत्सवाचे उक्तावण सुवाळ्यात तो उलयतालो। 2 दीस चलपी ह्या लोकोत्सवाक 50,000 लोक तरी भेट दितले असो अदमास काणकोणचो आमदार आनी खेळां मंत्री रमेश तवडकारान उक्तायला। CNN IBNान जी पळय बक्षीस दिला ते पयले मेडल जे आसा ते पयले हांवें घरा व्हरून दवरला। हांव केन्ना म्हाका मेळिल्ली खंयचीच वस्तू घरा व्हरना। स्वताच्या घरान येयल्ल्यो फक्त 2 काय 3 गजाली, त्यो म्हज्या वैयक्तीक कोणे मित्रान दिल्ल्यो आसत किंवा मनोहर पर्रीकार म्हणून मेळ्ळे आसत जाय, पण ही हांवें घरा व्हरून दवरल्या। ती 2 कारणां खातीर दवरल्या। एक ताजेर नांव बरयलां की बेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ द इयर अवॉर्ड गिवन टू मनोहर पर्रीकर। ताजेर राज्याचो उल्लेख खंयच ना म्हणून ती घरा दवरल्या। पण तितल्याच खातीर घरा दवरूंक ना, ताजेर जे बरोवन ना तें हांव सांगता तुमकां, दॅट इज अवॉर्ड गिवन टू मी फॉर एक्चुअली परफॉर्मन्स ऑफ द स्टेट, पीपल ऑफ द स्टेट। गोंयच्या लोकांनी जो एक चमत्कार घडयलो राजकारणात, तोपर्यंत आमी आमच्या संस्कृतीची पाळां मुळां घट्ट आमी धरिना तोपर्यंत विकासाक कांयच अर्थ ना। म्हणून आमच्या संस्कृतीची पाळामुळां किंवा संस्कृतीचे समर्थन करप हो एक मुद्दो आमगे आशिल्लो। ह्या वाठारांतल्या भुरग्याचो एक आत्मविश्वास वाडपाक जाय, त्याच म्हणून काम करपाक जाय। आनी 5वें आमी सूत्र धरिल्लें की ह्या वाठारांतलो शेती प्रधान भाग आसल्या कारणान ह्या वाठारांतल्या लोकांक शेती कडेन चडांत चड आवड आनी त्या शेतीचो कसो विकास जातलो ह्या 5 सुत्रांच्या आधाराचेर आमी विचारमंथन करताले। म्हापशे बाजारांतल्या दुकानांनी केल्लीं बेकायदेशीर अतिक्रमणां पालिकेन शेनवारा मोडून उडयलीं। अरिश्टाच्या परिस्थिती वेळार ही अतिक्रमणां आडखळ करतात, तशेंच फुटपाथ आडावन दवरिल्ल्यान यो वच करपी लोकांक त्रास जाता। ही कारवाय चालूच उरतली। सध्या बाजारात मातशें कंजेशन चड जालां आनी प्लास्टीक बिस्टीक भाले पावस गेलो, ऑलरेडी पावस गेलो, आतां परती गरमी जावपाची आयली। प्लास्टिकाक लागून आमकां एनक्रोचमेंट काडूंक मेळना कितें बाजारांत, ताका लागून आमी 1-2 दीस पयलीं सांगिल्लें तांकां काडा म्हणून प्लास्टीक ओपन करप, ते आयकना म्हणून आमी आज चालू केलें। काल बाजार मातसो उजो लागलो, मातशें शॉर्ट सर्कीट जालें आनी ताका लागून लोकांक गाडी व्हरपाक व्हेकल मेळपाक भितर घेवपाक त्रास जाले। ताका लागून ते आमी आयच्यान मोहीम केल्या ते ओपन करपाचें कंप्लीट। ही मोहीम चालू हय, ही मोहीम चालू आसतली। प्रोवायडेड दॅट आमकां व्हेकल मेळटलें, आमची फास्ट जातली मोहीम, रॅपीड एक्शन जातली। येरादारी मोडटना कोणी दिसल्यार ताचो फोटो काडून गोंय येरादारी पुलिसांच्या फेसबूक अकाउंटाचेर घालप। येरादारी पुलीस त्या गाडयेच्या मालकाचेर कारवाय करतले। लोकांनी येरादारी पुलिसांक फेसबुकाचेर बरो प्रतिसाद दिला। 2012 वर्सा 62 कागाळी आयिल्ल्यो, तातूंतल्या 29 जाणांर येरादारी पुलिसांनी कारवाय केल्या। Whenever a traffic violation takes place on the road and you want to report it, any citizen is entitled to report a traffic violation on the road. You have to click a photograph which should have the clear picture of the number of the vehicle and the place where the offense has taken place, and this can be posted to us through our Facebook, and we will take action against the concerned person. Now the procedure which is followed is, once it is loaded onto the Facebook, the concerned place where the offense has taken place, that clipping will go to the concerned officer. The officer will find out the number of the vehicle, find the owner of the vehicle, get in touch with him, and he will be asked to pay his fine. गोवा ट्रॅफिक पुलीस आता फेसबुकार पावल्या। तुम्ही जर कसलें ट्रॅफिक व्हायोलेशन जातना पळयलें जाल्यार त्या गाडयेचो नंबर प्लेट आनी ती एरियाचो फोटो घेवचो आनी ते तुमी फेसबुकार घालचे। फेसबुकार म्हणल्यार गोवा ट्रॅफिक पुलिसाच्या फेसबुकार। फुडली कारवाय ट्रॅफिक पुलीस करतले, तर आता ट्रॅफिक व्हायोलेटर्सांक सांबाळून रावचें पडटलें। देवेंद्र गांवकर वांगडा हांव स्नेहा सबनीस, प्रुडंटा खातीर। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।